नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. भारतीय नौदळान केल्ली तयारी खंयचेच आक्रमकतायेक उलो मारप न्हय तर हिंदू महासागर प्रदेशान शांतताय आनी सुरक्षेची हमी आसा. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगान कारवारा INS कदंबा नौदळ तळाचेर 2 दिसाचे भेटेर उलयलो. नौदळाची अंडरवॉटर ऑपरेशन आनी पाणबुडये ताणें रिव्ह्यू घेतलो. एयरक्राफ्ट कॅरियर विक्रांत आणि INS विक्रमादित्य देशाची दर्यावेली सुरक्षा वाढेतली. खंडेरी में कि आज मैंने सारथी ली है, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि इसकी भी कमीशनिंग मेरे ही हाथों से सितंबर 2019 में हुई है। और साथियों, इंडियन नेवी ने हाल ही में जिस तेज गति से शिप्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है, उससे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की कैंपेन को एक काफी ताकत मिली है। और इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो भारतीय नौसेना का INS विक्रांत कमीशनिंग के लिए तैयार हो रहा है। विक्रांत और विक्रमादित्य ये दोनों मिलकर भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को बहुत बड़ी ताकत देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज इंडियन नेवी की गिनती दुनिया की फ्रंटलाइन नेवीज में होती है और आज दुनिया की बड़ी बड़ी मैरीटाइम फोर्सेस भारत के साथ सहयोग करने को तैयार रहती है। और हमारी इंडियन नेवी की जो भी तैयारियां हो रही हैं वह किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस पूरे इंडियन ओशन रीजन के रहने वाले सभी के पीस और प्रॉस्पेरिटी के उद्देश्य से यह हमारी तैयारियां हैं। द प्रिपरेशन मेड बाय द इंडियन नेवी are not a provocation to any aggression, but a guarantee to people in the Indian Ocean region. इंडियन नेवी की ताकत को बहुत नजदीक से देखने के लिए मैं नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार और साथ ही सदर्न नेवल कमांड के CNC श्री अजेंद्र बहादुर सिंह, इन दोनों को बधाई देता हूं। उन्होंने मेरे अंदर भारत की सिक्योरिटी के प्रति और भी अधिक एक कॉन्फिडेंस पैदा किया है, जो कुछ भी आज मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। बिलिव्हर्सांचो प्रचार करपी 5 पिलर्स चर्चीचो डॉमिनिक बायल जुआना बरोबर भितर धर्मांतराक लागून म्हापशा अटक, लोकांची दुयेसां ना करता म्हणून सांगपी आता जामिनाक वैजकी कारणां आनी हार्ट सर्जरीची रजावा कित्याक दिता काय म्हणून हिंदुत्ववादी ब्रिगेडीचो प्रश्न. गोंयांत धर्मांतर बंदी कायदो जाय, धर्मांतराचे प्रश्न काबार करात म्हूण जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावले. तो बरो जातलो म्हणून सांगता, लोकांक हिलिंग जातलें म्हणून सांगता, जाल्यार मेडिकल ग्रावंडाचेर आयज तो बेल मागता, ताची बायपास जाल्ली आसा म्हणटा, गॅस्ट्रीक कितें लायनीची सर्जरी जाल्या, अशा काही गोश्टीचेर आयज होच मनीस बेल मागता जो लोकांक हिलिंग करता. ताचेरूच आतां प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा की हे हिलिंग तो कशें करता. जर येतलें आमी मागता ह्या माध्यमांतल्यान की अशे अनेक पॅस्टर्स निर्माण जातले, हे तरेतरेचे व्यक्ती निर्माण जातले. हाचेर कायम स्वरुपी उपाय हो आमचो सगळ्यांचो मागणी आसा की धर्मांतरण विरोधी कायदो ही आमची मागणी आसा. बेल मिळण्यासाठी त्याला स्वतःला आपण आजारी आहोत हे दाखवावं लागतं. केवळ डॉमिनिकला अटक करून फायदा नाही, त्याची बायको तेवढीच जबाबदार आहे. मग तिला सुद्धा अटक होण्याची गरज आहे आणि केवळ अटक याच्यावर आम्ही समाधानी नाही आहे, कारण गेली 10 वर्ष आम्ही या तक्रारी करत आहोत, पण पोलिसांनी, सरकारने, शासनानं कधी याची दखल घेतलेली नाही. आमची अशी एक मागणी आसा की डॉमिनिक आणि जोवानांक कायद्याच्या प्रावधानान जे कितें व्यवस्था जी आसा तातूंतल्यान तांकां अत्यंत खर अशी शिक्षा जावची. सगळे हे गोरखधंदे जे आसा, बाटोवपाचे धंदे जे ताणें सुरू केल्या, ती सुद्धा वास्तू जी आसा ती जमीनदोस्त करची अशा प्रकारची विनंती करता. म्हापश्यां सुद्धा अनेक लोक जे आसात, थंयचो जोशुआ आसा, जोशुआ डिसोजानूय फाटीं जो एक स्टेटमेंट जो दिलो की ना हांगा कोण धर्मांतरण जायना आनी असो कितें तरी ताणें जो हें केलो, ते प्युअरली बिकॉज ऑफ वोट बँक पॉलिटिक्स. हे सगळे राजकारणी जे आसात दुर्दैवान धर्माच्या अगेन्स्ट वचून हे असले इलिसीट आणि इल्लीगल धर्मांतरणाचे प्रोटेक्शन जे करपाक लागला तांचो आम्ही निषेध करता. इतले मजगती दुसरे दिसा बिलिव्हर्स प्रचारक डॉमिनिकाक 10,000 रुपयांच्या बेल बॉन्डाचेर सशर्त जामीन मेळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट, पुरोडण.
जीएमसी भायर गाड्या आशिल्ल्यांचो परत बोवाळ. सरकारान तांकां नवीन गाड्या बांदल्यात. 1 म्हयने जाले तरी तयार आसात, मात गाडेकारांक अजून मेरेन ताबो दिवंक ना. गाडेकार म्हणटा पावसा पयलीं तरी तांकां गाड्याचो ताबो दिवचो. पावसान धंदो करप शक्य ना. जानेरान सरकारान गाडे बांदून दिवंक खंय एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय दिली. 2,27,00,000 हो प्रकल्प. आयज जीएमसी गाड्या वेंडर्सान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे मेन हेतू आशिल्लो की जे तांकां स्टॉल्स बांदल्या ते आजून अलॉट करूंक ना. सो तेंचो डिमांड आसा की एका विका भितून जर स्टॉल्स जर अलॉट करिना जाल्यार ते परत एजिटेशनाक बसतले. जानेवारीन जेन्ना हें आमचें बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन चलतालें आमच्या मार्केटाक लागून रिहॅबिलिटेशन गव्हर्मेंट कोत्ता म्हणून, तो आमी हॅपी आसले बाबा आमचें रिहॅबिलिटेशन जातलें आनी मेवतलें म्हणून. आतां आमी तुमच्या फुड्यान येयल्याक 1 म्हयनो जालो कॉन्ट्रॅक्टरान डिपार्टमेंटाक हँड ओवर केला. सगळें कंप्लीट जालां काम, सगळें रेडी आहा. फायल ती मूव जाल्या PWDन. आतां आमकां हेंच कळना कित्याक 1 म्हयनो जाता, 1.5 म्हयनो जावन कंप्लिशन. हें आमकां अलॉटमेंट कित्याक दिना? गव्हर्मेंट तोच आसा, चीफ मिनिस्टरूय तोच आसा. आमी गव्हर्मेंटाक खास करून आमच्या CMाक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात की तेणें ह्या गरिबांक लागून हो डिसिजन घेतलेलो म्हणून. आनी आमी हॅपी आसले, आमचे दोनूय MLA आमच्या बरोबर नासले. प्लस PWD जो डिपार्टमेंट खातें आहा त्या PWDन खात्यान हो प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट तेंचो PWD रोड्सांचो. आतां PWD रोड्सान हें फर्स्ट मार्केट बांदला, तो ब्युटिफूल बांदला. आमी सगळे मानता, सगळे आमकां कांयच इशू नासलो आमचो. आतां आमी लास्ट म्हयन्यान आतां लास्ट विकान आमी आमच्या PWD डिपार्टमेंट गेलेले आमची फायल फायंड आवट करपाक कितें जाल्या ती. पूण आमकां बरो आन्सर मेळोंक ना थिंगा. त्या लागून आमी प्रेसाच्या फुड्यान येयलां की गव्हर्मेंटाक आमी सांगूंक सोदता की तुमी आमकां लागून खूब केलां, प्लस आवट ऑफ द वे वचून तुमी ह्या गरीब लोकांक सपोर्ट केला. पूण आतां तुमी आमकां कित्याक त्रास करूंक शकता? कित्याक करता? कित्याक आमची मिस्टेक कितें आहा? आतां पळया हिंगा सगळे बसल्या ओपन. आतां पावस येतलो, पावसान हिंगा बसून धंदो करूंक शकता? पयले पुणी आमची शेड आहली, कितें आहलें इलिगल आहलें चल मानता आमी. आतां आमी कशें धंदो करतलीं? फ्रूटवालीं धंदो कशें करतलीं? हिंगा संत्री वयता, पावसान येता, कशें आमी बिजनेस करपाचें? ते सगळें रेडी आहा. आमकां थिंगा अलॉटमेंट दिया न्हू. ती फायल फकत PWDन कलेक्टर ऑफिसान वचोंक जाय. आतां एक म्हयनो लागता PWDन कलेक्टरान ऑफिसान वचपाक ही फायल. स्टुडंटा खातीर सायल मानयता. दाबोळे विमानतळा लागसार रावपी लोकांच्यो अडचणी घेवन आमदार मंत्री माविन गुदिनो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगा मुखार पावलो. ताणें ताका निवेदन भेटयलें. तशेंच क्रेडाय गोंयचे निवेदन ताका दिलें. ह्या वाठारांत कसलेंय बांदकाम करतलो जाल्यार नेव्हीची परवानगी घेवंक आनी हेर प्रक्रिया करपाक बरोच वेळ वता म्हूण तांची कागाळ. राजनाथ सिंग माविना बरोबर दिल्लीन खासा बसका घेतलो. राजनाथ सिंग ताका रिसीव केलो तेन्ना आय लिस्टेड टू हिम वेरियस इश्यूज बींग फेस्ड बाय गोवा. आतां तेणी रिसंटली एक MODन एक सर्क्युलर काडलो तेन्ना फॉर एनीबडी टू बिल्ड अ हावस or to get approval, it is become even more difficult from the naval authorities. So ताका सांगला 500 meters from where any naval establishment is there or any defense establishment, आमी ते सर्क्युलर प्रमाण गेल्यार खूबशीं घरां, इनफॅक्ट इन thousands of various people will come under the scanner. ताका लागून तो कायदो गोंयान लागू करपाक जायना. तुमी exemption दिवपा जाय. Like they have done in some places 10 meters away only they are not allowing from the wall. If you follow, that is for large states. So ताका हांवें सांगलां तेजो बदल हाडपा जाय. मागीर एक्झिस्टींग थोडी घरां आशिल्लीं आमची थिंगा दाबोले लास्ट टायम तुमी वाचला आसतलें कोणें स्टे हाडूना म्हूण एकट्याचें घर मोडलें. दोज आर लीगल प्लॉट्स, दे आर नॉट सम इल्लीगल प्लॉट्स. दोज आर लीगल प्लॉट्स but they did not get clearance from Navy. All other permissions they are having. So should they be demolished? It is not proper. How many houses you are going to demolish like this? That means the entire half of Dabolim will be demolished. That is what I explained to him. Further, there are issues which CREDAI has raised as regards various other problems what they are facing from the Navy. Clearances, them to apply to the Navy as per High Court order. They don't get the clearances for months together. So many एक वर्स लागून केसीस आहा मेळना. सो तेंय हांवें ताका एक्सप्लेन केलें आनी तेंचोय मेमोरंडम एटॅच करून म्हाज्या लेटरा बरोबर दिलो सगळे इश्यूज लिस्ट करून. हांवें सांगलें आय वील कम विथ माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन Delhi
राजनाथ सिंग कारवारात 2 दिसांच्या भेटी उपरांत INS हंसांतल्यान परत दिल्ली वतना माविनान ताका एअरपोर्टार गाठलो. दिल्ली खंय फुडली म्हत्वाची बसका जातली. लोकांचे विशय तडीक लावचे म्हूण माविन मागता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. बीजेपीन 5 वयर आमदार येवंक सोदता म्हणून बीजेपी फुडारी सीटी रवीन शिनाल दिला. सरकाराचो आंकडो 25 आसा आनी येत जाल्यार 30 वयर पावतलो म्हणून बीजेपीचे कार्यकारिणी मंडळाच्या बसकेन तो उलयलो. आनीक आमदारांक घेवंक पक्ष परवानगी दिना म्हूण उरला. परवानगी दिल्यार 30चो आंकडो खंय पार. अब सब लोग का नारा था 22 आने 22. आज जो 22 आने सपोर्ट मिला 25. चिंता मत करो, बहुत लोग संपर्क में है. 22 के अंदर 30 के पास पार करेंगे हम. 30 को ज्यादा हम पार करेंगे. पार्टी परमिशन नहीं दी है, इसके वजह से 25 है. पार्टी परमिशन दे देंगे तो 22 आने 30 है. हे पक्का है. पंचायत निवडणूकय आमकां जिखपाक जाय आनी खास करून 2024 भितर ज्या तरेन परत एकदा आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाची धुरा सांबाळटले आनी ताका लागून तेंचे पूर्ण तांकां लागून आमकां बरेचशे मतदान हे मेळटलेच. पण आमची जबाबदारी आसा आमकां हे काम करपाक जाय. गोयचो DGP जसपाल सिंगान सुरू केल्ल्या पुलीस समाधान उपक्रमांक बरेपैकी प्रतिसाद मेळटा. सप्तकांतल्यान एक फावट सिनियर पुलीस अधिकारी लोकांच्यो समस्या आयकून ताचे समाधान करता. दरेक पुलीस स्टेशनान पुलीस समाधान कार्यावळी सकल लोकांची गाराणी आयकून लोकांक थाकाय दिवपाचो हो यत्न शेनवारा पणजे आनी म्हापशा पुलीस समाधान बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. गोवा पुलीस जे DGP आसा जसपाल सिंग त्यांचो एक इनिशिएटीव आसा तो म्हणजे समाधान म्हणल्यार जे एवरी सॅटर्डे आसता तेन्ना जे DYSP आसता ते पुलीस स्टेशनार बसतात आनी जे पेंडिंग ग्रिवेन्सीस आसा ते सॉल्व करपाचे ते लोक ट्राय करता. PIक ते गायड करता की कशा तरेन त्यो केसीस आसा त्यो हँडल करपाच्यो. हो एक तेंचो बरो इनिशिएटीव आसा. आनी आयज आमी आसा पणजे पुलीस स्टेशनार जंय DYSP सुतेश नायक हे जे PI निखिल पालेकर आसा तेंचे वांगडा हांगासर ते बसल्या आनी जो समाधान आसा हो तेंचो इनिशिएटीव सद्या जो DGPचो आसा तो चालू आसा. Honorable DGP Goa Shri Jaspal Singh has started and he has given the written instructions कि any superior officer should visit the police station and listen to the grievances of the public. So Saturday is a time day and 11 to 2. Any grievances of any petitioners, any small big complaint where the PI or the staff of concerned police station are not able to do proper justice, they can come and meet and we will ensure that the proper attention given to that complaint. म्हापशाकार आनी आल्दोनकारांक थाकाय तार न्हंयवेलो पूल 30 मायाक लोकांक खातीर उक्तो. नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकरान मिडियाक सांगले. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आल्दोना आनी म्हापशेचे आमदार उक्तावण करतले. नोव्हेंबर 2021 ह्या पुलाचे काम चालू केल्ले. 10 कोटी वयर रुपया खर्च करून हो पूल बांदला. आता आम्ही असा म्हापसा तारीकडे हांगासर आणि तुम्ही हांगा पळोवंक शकता ह्या पुलाचे कांय म्हयने पयलीं काम चालू आसले आनी तशेंच आतां तेंच्यांनी थारायलां की येता ते 30 तारखेर इनॉग्रेशन करपाचें आनी ते इनॉग्रेशनाक गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजीर आसतले आनी तशेंच म्हापशाचे MLA जोशुआ डिसुजा आनी तशेंच आल्दोनचे MLA एडवोकेट कार्लोस आल्वारीस हो हांगा मान्यवर हाजीर आसतलो. तार रिवर बीच जो आसा पळय तो 100 वर्सां पयलींचो बीच आनी आतां बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे गोंयचे CM हेंच्यांनी उतर दिल्या प्रमाणे तो आयज 6 म्हयन्या भितर आमचो बीच रेडी आसा आनी तेका चडसो म्हणजे फाटीक लावून म्हणटा तशें ग्लेन तिकलो
आणि आमचो म्हापशाचो आमदार बाब जेसवा डिसोजा यांच्यानी तो फुडाकार घेवन बेगीतल्या बेगीन हो तार रिवरचो ब्रिज आसा पळय तो रेडी जाला आनी येणारे 30 तारखेक तेजें उद्घाटन आसा आनी त्या एका मुख्यमंत्री येतले बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशे हळडोणचे आमदार आसतले, आपले कालूस आनी म्हापशाचे आमदार आसतले जेसवा डिसोजा आनी आमी सगळे आसतले, पंच मेंबर आसतले, ZP मेंबर आसतले. सो अशा रितीन 30 तारखेक उद्घाटन जावपाचें. सगळ्यांनी उद्घाटनाक येवचें. प्रुडंटा खातीर नवसराज सलगांवकर. अल्पवयीन चलयेचे रेप जाला म्हूण वास्को पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद जाल्या. पुलिसांनी ह्या संदर्भात एकल्याक अटक केल्या. चलयेच्या आवयन खंय कागाळ केल्ली. आरोपी ताच्या सोयऱ्यातलो म्हूण कळटा. बरे दिसना म्हूण चिखले हॉस्पिटलांत चलयेक व्हेल्ले. थंय ते अल्पवयीन चली गुरुवार म्हूण दोतोरान सांगले. आता मी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी एक मेजर क्रायम हांगा घडलेलो आसा. म्हणजे वास्को पुलीस स्टेशनाचेर एक मायनर चलयेचो रेप जाल्लो आसा आनी एज ऑलवेज वास्को पुलीस हॅज बीन क्वीक टू अरेस्ट द अक्यूज. अशें आयकूंक येता की एक मायनर चली हें चिखले हॉस्पिटलान डॉक्टरा कडेन गेल्ले तेन्ना तांकां कळून आयलें की दॅट गर्ल वॉज प्रेग्नंट. ते डॉक्टरान खंय वास्को पुलिसांक फोन केलो की एक मायनर चली प्रेग्नंट जाल्ले आसा आनी इमिजिएटली वास्को पुलीस ताजे तपास घेवपाक लागले आनी आवयक ते चलयेचे मेळ्ळे. आवयचे कंप्लेनाचेर जेन्ना तांच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करपाक चालू केलें इट वॉज रियलायज की तांचोच एक रिलेटीव वॉज द पर्सन वॉज सेक्शुअली अब्युजींग द मायनर गर्ल. आनी आयज वास्को पुलिसान जेन्ना केस रजिस्टर केली तो जो अक्यूज आसा ताणें धांव काडली. बट वास्को पुलीस विथ द हेल्प ऑफ सम लोकल इंटेलिजन्स वॉज क्विक इनफ टू अरेस्ट द पर्सन. द पर्सन हॅज बीन अरेस्टेड अंडर सेक्शन 376 सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट आनी पॉस्को एक्टूय ताजेर लागलेलो आसा. फुडलो तपास चालू आसा आनी द एंटायर टीम वॉज लेड बाय वास्को PI कपिल नायक. आमकां चिखले हॉस्पिटलांतल्यान डॉक्टराचो फोन आयलो की एक मायनर चली हॉस्पिटलान हाडला आनी तें प्रेग्नंट आसा. सो अकॉर्डिंगली हांव आनी म्हजो स्टाफ थंय हॉस्पिटलान गेले आनी व्हेरीफाय केलें, इन्क्वायरी केली. इन्क्वायरी करतकीर कळ्ळें की ताजेच एक रिलेटिवान ताजे बरोबर सेक्शुअली ताका एब्यूज केला आनी एसॉल्ट केला आनी ड्यू टू वीच शी गॉट अ प्रेग्नंट. सो अकॉर्डिंगली आमी ताका पुलीस स्टेशनार हाडलें ताज्या आवयक आनी ताज्या आवयची आमी कंप्लेन घेतली आनी आमचें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. आमी ताजेर तो जो कोण एक्यूज आसा ताजेर आमी 376 IPC सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट आनी सेक्शन 4, 8 and 12 ऑफ पॉक्सो एक्टा अंडर केस रजिस्टर केली. ताजें नांव नसीम म्हण आशिल्लें. सो आनी आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस वी स्टार्टेड टू सर्च द एक्यूज. द एक्यूज वॉज नॉट प्रेजेंट हियर. सो by some technical assistance we tried to trace the place of the accused, place where the accused is hiding. So after today morning we were managed to arrest the accused at New Wade while he was evading his arrest, and we placed him under arrest and our further investigation is in progress. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. फाटल्या वर्सा पणजे मलेरिया आनी डेंग्यूच्यो कितल्योश्योच केशी मेळिल्ल्यो. हे फावट सगळी खबरदारी घेतले म्हूण पणजे अर्बन हेल्थ सेंटराचो ऑफिसर सांगता. महापालिका आनी पणजे अर्बन हेल्थ सेंटरान पावसा आदली मलेरिया आनी डेंग्यूची जागृताय मोहीम सुरू केली. वाठार नितळ दवरात, उदक तुंबून दिवंक नाकात म्हूण तांचो उलो. आसले आतां मॉन्सून सुरू जावपाचें आसा, सो ते खातीर आमी आमचे डेंग्यू किंवा मलेरिया खातीर अवेरनेस प्रोग्राम पणजे आतां आयच्यान सुरू करता. सो महालक्ष्मी देवा कडल्यान आमी आज सुरू करतले आनी एंटायर पणजे हॉटेल्स हे सगळे कवर जातले. There are lots of cases of malaria and dengue which happened last year. So here for us we are trying to prevent that so that no more lives or we try to see that all the cases are reduced this time. In this area Mahalakshmi templaचे एरियान खूप केसीस आसा लास्ट इयर. सो आमी प्रिवेंट करता. वी हॅव क्लिनिनेस ड्रायव्स, आमी फॉगिंग करता आनी वी इंट्रोड्यूस फिश इन द वेल्स
आमी हावस टू हावस सर्वे. Preparedness, we have already organized many drives in the past, but with the efforts of the CCP and with us, we are organizing this source reduction drives. So I request all the citizens of Panjim to kindly cooperate with this. अटल सेतूचेर देमाय स्पिडीन गाडयो चलतात, ताका लागून एक्सिडेंट जाता म्हणून कागाळी येवंक लागिल्ल्यान ट्रॅफिकान आता दोनूय वटेन स्पीड रडार बसयल्यात. देमाय स्पिडीन वतल्यांक तालाव सेतूचेर स्पीड मारनाकात म्हणून समजायतात. हो ड्रायव्ह सप्तकभर उरतलो. त्याच्या उपरांत ट्रॅफिक पुलीस खंय आत्र्या पयऱ्यान स्पीड रडार घेवन ब्रिजार रावतले. जायते वर हांगा एक्सिडेंट जाता. लोक आमकां सांगता की ओवर स्पिडींग करतालो. सो पर द न्यू अमेंडमेंट फायन इन्क्रीज जाल्ले आसा. सो आमी लोकांकडे एकूच मागता की पालन करचो ट्रॅफिक पोल्युशन रेग्युलेशनाचो. जे नोटिफाईड स्पीड आहा ती पालन करचे. ओवर स्पिडींग करनाका. हो अदर सुद्दां ब्रिजार लोकांक दिसता की वन वे स्ट्रेट फास्ट चलयल्यार फास्ट पावतले आमी. तशें ना. कित्याक हांगा स्पीड लिमीट 50 आसा. नोटिफाईड स्पीड 50 आसा. आमी एकूच मागता लोकां कडेन पालन करचो आमी हांगा स्पीड लिमीट. मोटार अपघात जात असल्या कारणान आम्ही प्रतिबंधक उपाय म्हणून ही रडार मशीन यूज करतात. आणि जे कोण 50 आम्ही स्पीड 50 ते 60 दवरता. त्याच्या उपरांत जे कोण येता 65, 70 त्यांना आम्ही चलनी इशू करता. आणि त्यांना परत आम्ही समजावून सांगता की तुम्ही अटल सेतूवर येत असताना स्पिडीचेर येवंक जायना, स्लो मुवमेंटाचेर वचपाक जाय म्हणून. साधारण फायन 1000 आसा, थोड्यांक 2000 येता. जशी येता तशें. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.